ही मेसेज स्पेशली आमचे जे रेव्होल्युशनरीज आसा तांकां लागून. तुमी सगळे जाण जाणा की सद्या आमचे झेडपी इलेक्शनाक लागून अलायन्सा कडेन सीट शेरिंगेक लागून आमचे सद्या टॉक्स चालू आसा. टॉक्स सगळे फायनल स्टेजीर पावल्ले आसा. सो तुमच्या कडेन इतलेंच मागता की तुमी कोणाक लागून न्यूजाचेर पोस्ट येता नाजाल्यार कितें व्हिडियोज येता हेका लागून तुमी इन्स्टिगेट जावं नाका, कॅरीड अवे जावं नाका. आमी जसो आजून मेरेन पेशन्स दवरलेलो आसा तसो पेशन्स आमी दवरया तुमच्या सगळ्यां कडेन मागता. आनी तुमकां थँक्यू म्हणटा की तुमी आजून मेरेन ज्या रितीन काम रावल्यात, कंपोज रावल्यात, तुमची मॅच्युरिटी दाखयल्ली आसा. रेव्होल्युशनरी गोवन्साचें नांव दवरलेलें आसा, तें नांव अशेंच दवरा. पेशंटली आमी हें कितें जाता, हे टॉक्स जाता ते करया आनी आमकां हें अलायन्स जाता तितलें जाल्लें जाय. आयज थोडे शक्ती आसा जे पावर्स आसा ते अलायन्स ब्रेक करपाक सोदता. ते अलायन्स ब्रेक जावपाक जायना. हांव मागता तुमच्या कडेन की कोणेच कसलेच नॅगेटीव कमेंट मारचे न्हू, नॅगेटीव पोस्ट घालचे न्हू, नॅगेटीव व्हिडियोज काडचे न्हू. कित्याक एज अ पार्टी लिडर म्हाका जाय हें कितें तरी बरें जाल्लें ह्या BJPक घरा धाडलेली. आनी हांव सगळे रेव्होल्युशनरी जे आसा जेंच्यांनी आयज जी मॅच्युरिटी दाखयल्या ताका लागून तेंचें देव बरें करूं म्हणटा. ती अशीच मॅच्युरिटी दाखया आनी कितें आहा तें वाट पळोवया. जे टॉक चलता चलो न्ही, कितें फायनल डिसिजन येता तेन्ना मागीर कितें उलोवपाक जाय, कितें सांगपाक जाय तें करया. पूण तो मेरेन लेट्स बी युनायटेड एंड लेट्स बी काम. उजो देव बरें करूं.